नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोय विधानसभेत एसटी राजकीय आरक्षणाचे बिल चर्चा पासिंगाक फुडले अधिवेशन मुजतपूर्व गुटलायिल्ल्यान बिल शियाळे अधिवेशनात विर्यात म्हणटा काँग्रेसीचो तेको. गोंयांत बायलांचे मानवी तस्करीच्यो 40 केशी 91 चलयो रेस्क्यू. महाराष्ट्रांतल्यान शिंदळकेक गोंयांत येतल्या बायलांचो आंकडो चड हेर राज्यांचोय लक्षणीय. दूधसागर ते सोनावळी मजगती मालगाडी रेल्वे रुळावयल्यान घसरली. 16 डबे ट्रॅकावयल्यान घसरले. कोळसो घेवन वताली रेल्वे. ट्रॅक जाग्यार घालपाचें काम झुजा पावण्यार. दोंगर कापता जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याक म्हायती तलाट्यात दिवपाची. उपरांत खासा स्क्वॉडाची एक्शन. मुख्यमंत्री म्हणटा पालसणाच्या अभ्यासाक 3 म्हयने मुजतवाड. अंदू 9 ते 15 ऑगस्ट हर घर तिरंगा. वेगवेगळ्या सुवातांनी बीजेपी युवा मोर्चाच्यो रॅली. 13 तारखेसावन घरांचेर तिरंगी हुबोवचो तानावडेचो उलो. टोळयांनी देवळां लुटूंक सुरू. देवळांनी चोरयो वाडल्यो. समिती कडेन उलोवन कॅमेरे बसोवपाचो उलो. पुलीस गस्त खर. रातचो देवळा लागसार दुबावीत दिसल्यार चौकशी. पाट्यावयलो रस्तो फोंडकुलांनी रस्त्याची चाळण. नजर मारीत थंय फोंड. गोंयकारांची कसरत. होणारे खोल जायत चल्ले. अपकिर्ताचो भंय. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. आणि नागपंचमी श्रावणाचो व्रता उत्सवाचो सीझन सुरू. नागाक दूध लायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो गोडशी. भुयेक दुखोवप ना. कातप चिरप ना. नागपंचम भक्तिभावान. खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक सीट रिझर्वेशना विशीं लोकसभेत हाडिल्ले विधेयक फुडल्या अधिवेशनात धुकल्लां. शुक्रारा दनपरां हे बिल लोकसभेत चर्चा आनी पासिंगाक येवपाचें. अधिवेशन आदींच गुटलायिल्ल्यान हे बिल फुडले लोकसभा अधिवेशनात गेलें. आतां शियाळ्या अधिवेशनात. काँग्रेस ह्या बिलाक पुराय तेंको दितली म्हणून खासदार विर्यात सांगता. गोयच्या एसटी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाक केंद्र सरकारान द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्युल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल लोकसभेत हाडिल्लें. शुक्रारा ते पासिंगे खातीर लोकसभेच्या बिझनेसांत लेगीत आशिल्लें. शुक्राराच वर्ल्ड ट्रायबल दिसा बिल पास जावपाचें. मात ते आतां फुडल्या लोकसभा अधिवेशनात धुकल्लां. कॅप्टन विर्यातो म्हणटा बिल पासिंग फुडल्या अधिवेशनात धुकलिल्ल्यान निरशेला. मात काँग्रेसीचो बिलाक पुराय तेको. थोड़ी दुख की बात है. बहुत उम्मीद थी हम लोगों को कि आज वर्ल्ड ट्राइबल डे है. वी वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन वर्ल्ड ट्राइबल डे द बिल विल बी पास. ऑलरेडी लिस्टेड था, तो हो सकता है किसी कारण की वजह से वो पोस्टपोन हुआ नेक्स्ट सेशन के लिए. बट हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को काफ़ी कॉन्फिडेंस था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे फील्ड किया था आज बात करने के लिए बिल के ऊपर. सो वी वर रेडी. बिल वाज ऑलरेडी लिस्टेड. सो पता नहीं क्या कारण है कि वो बिल पोस्टपोन हुआ. किसी तरह की कुछ निराशा है आपके में? निराश तो हूँ क्योंकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि आज जो हमारे सब ट्राइबल कम्युनिटी है गोवा में, गावड़ा कम्युनिटी, कुणमी कम्युनिटी, वेलिप कम्युनिटी, दंगर कम्युनिटी अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, उसके भी लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं. तो हमको कॉन्फिडेंस था आज पास होके उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा. जो इलेक्शन आने वाला है 2027 में, उनको सेपरेट सीट्स रहेंगी. आज पता नहीं चला है अभी तक व्हाई द बिल हैज बीन पोस्टपोन्ड. पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए बिफोर 2027. सो वो दैट इज आवर कंडीशन. With that condition, we are supporting the bill so that
our tribal community get justice. इतने सालों से इनजस्टिस हुआ है तो अभी उनको जस्टिस मिलना चाहिए. ओके सर, थँक्यू Thank व्हेरी you. मच. गोंयची विधानसभा वेंचणूक 2027 जावपाची. हे बिल जितले उसरा पास जातले तितलोच रिझर्वेशनाक कळाव लागतलो म्हूण सगळ्यांक हुस्को. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फाटल्या 4 वर्सांत वुमन ट्रॅफिकिंगाच्यो गोंयांत 40 केशी, 91 चलयां रेस्क्यू घर खात्याचो डाटा सांगता. 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या चलयांचो आंकडो चड. महाराष्ट्रांतल्यान शिंदळकेक गोंयांत येतल्या बायलांचो आंकडो तातूंत चड. मात डाटा पळयल्यार 2021च्या तुळेंत अंदूं केशी उणे. खासा रिपोर्ट. गोंय हे पर्यटन राज्य. गोंयची अस्मिताय आनी सैम पळोवंक लोक गोंयांत येतात. मात फाटलीं कांय वर्सां सेक्स रॅकेटां आनी वुमन ट्रॅफिकिंगाच्यो केशी वाडिल्ल्यान गोंयाचें नांव इबाडलां. फाटले 4 वर्सांत 48 केसी, सुमार 91 बायलांक रेस्क्यू केल्या. 2021 15 केसींची नोंद जाल्या. 36 बायलांक रेस्क्यू केल्या. 2022 11 केसी, 22 बायलांक रेस्क्यू केल्या. 2023 8 केसींची नोंद, 25 बायलांक रेस्क्यू केल्यात. 2024 15 जून मेरेन 6 केसींची नोंद जाल्या. 8 बायलांची सुटका. मजगती वुमन ट्रॅफिकिंग केल्ल्या बायलांच्या पिरायेचो नियाळ. 20 वर्सां पिराये मेरेन सुमार 16 चलयांची सुटका केल्या. 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या चलयांचो आंकडो चड, 57 चलयांची सुटका. 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या 12 बायलांक रेस्क्यू केल्यात. 40 वर्सां वेल्या 3 बायलांक रेस्क्यू केल्यात. वुमन ट्रॅफिकिंग वा सेक्स रॅकेटाचो प्लॅन मोडून काडूंक पुलिसांक यश. खंयच्या राज्यांतल्यान गोंयांत ट्रॅफिकिंग चलता पळयात. पयल्या नंबरार महाराष्ट्र आसा. 26 बायलांचे ट्रॅफिकिंग. आंतरराष्ट्रीय 18 बायलां. उत्तर प्रदेशांतली 9 बायलां. अस्तंत बंगाल 7 बायलां. दिल्ली 5 बायलां. गोंयची 4 बायलां. गुजरात 4 बायलां. पंजाबांतली 3 बायलां. आसामांतली 2. छत्तीसगडांतली 2. कर्नाटकांतली 2. झारखंडांतली 2. हरियाणांतली 2 बायलां. तेलंगणा 1. उत्तराखंड 1 जाल्यार बिहारांतली 1. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. दूधसागरार उटंगरात रेल्वेचे अरिश्ट. दूधसागर सोनावळी मजगती मालगाडयेचे डबे रुळावयल्यान घसरले. 16 डबे ट्रकावयल्यान घसरले. मालगाडी गोंयच्यान कर्नाटकात कोळसो घेवन वताली. ह्या घडणुकेक लागून साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्यो कितल्योश्योच गाडयो आडकल्यो. डबे काडून ट्रॅक जाग्यार घालपाचें काम झुजा पावण्यार. गोव्यातून कर्नाटकाक कोळसो वाहतूक करपी रेल्वे आयज सकाळी 10:30च्या सुमाराक दूधसागर ते सोनावलीम दरम्यान बोगदो क्रमांक 15च्या लागींच रेल्वे मार्गाल्यान खाली घसरली. तेका लागून ह्या रेल्वेचे एकूण 17 डबे आसात ते रेल्वे रुळाल्यान खाली कोसळलेले आसात. तसेच एक डबो आसा तो दरीत कोसळल्याची माहिती उपलब्ध झाली आसात. हेची माहिती मिळताच रेल्वे अधिकारी आसात ते तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आसात. ह्या दुर्घटनेक लागून हो रेल्वे मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसा. तेका लागून ह्या मार्गाल्यान जी धांवणारी ज्यो रेल्वे आसात तेच्यातल्यो काही रेल्वे आसात त्यो आज सकाळी ज्यो रेल्वे ह्या मार्गाल्यान वचपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो रद्द केल्ल्यो आसात. तशेंच अन्य काही रेल्वे आसात तेंचे मार्ग आसात ते बदललेले आसात. मात्र ह्या दुर्घटनेत कोणतीच जिवीतहानी जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. खंयूय दोंगर कापता जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याक म्हायती दिवपाची जबाबदारी आतां तलाठ्याची. मुख्यमंत्री उलयला. तलाठ्यान म्हायती दिल्या उपरांत खासा स्क्वॉड सुवातेर वचून एक्शन घेतलो. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इतले मजगती धोक्याच्या पालसणाचो अभ्यास करूंक नेमिल्ले समितीक 3 म्हयने मुजतवाड. वायनाड जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत खरोखरूच आमी जागे जाले म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी 2022च्या उपरांत सुद्दां ज्या स्पिडीत आमी काम करपाक जाय आशिल्लें तें आमी थोडेशें कमी आशिल्लें. बट नाव ड्युरींग द फूल स्पीड आमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट जें आहा पळय तें काम करतले. अशा पद्दतीच्यो खंयचोच इन्सिडंट्स परत गोंयांत आमी जावपाक दिवचे ना. ताच्या खातीर प्रिकॉशनरी मेजर्स ही घेवपाक जाय की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वील टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स, पॉलिसी डिसिजन्स आनी ताच्या खातीर लागपी स्पेशल फंड प्रोविजन्स हे बी सरकारा कडल्यान जे आसता पळय टायम टू टायम तांकां आमी करतले. कलेक्टराच्या अंडर मॉनिटरींग सिस्टम स्पेशली आमी तलाटीज आनी PIs ज्या ज्या जाग्याचेर विशेश करून आमी म्हणटा जो दोंगर कापता
हे जर एकदा कलेक्टराक पणजे वचून कळना, बट हेन्सफोर्थ तलाटी वील बी द रिस्पॉन्सिबल, म्हणजे तांणी डायरेक्टली नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कलेक्टराक इन्फॉर्म करचें पडटलें की दोंगर कापप सुरू आसा, आनी कलेक्टराच्या अंडर आमी सेल डेव्हलप करता, म्हणजे कन्सर्न मामलेदार, PI, तलाटी वील गो देर प्रॅक्टिकली, वील सी अँड हील स्टॉप द जो दोंगर कापता पळय किंवा लँड कट कितें करता आसता जाल्यार ते डायरेक्टली स्टॉप करतले, आनी देन देल व्हेरीफाय परमिशन घेतलां ना घेतलां हें सगळें व्हेरीफाय. जर आमच्या तलाट्याक दिसलें की बाबा खऱ्या अर्थान हांगा जर दोंगर कापणी जाता, आनी जर तलाटी रिपोर्ट करिना सुद्दां जरी आसत जाल्यार तलाटी वील बी द रिस्पॉन्सिबल, ही वील हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल. तशी स्पेसिफीक ऑर्डर कलेक्टर ताका इश्यू करतले. दीस इज युअर स्पेसिफीक वर्क फॉर द आमकां लँडस्लायडच्या बाबतींत ऑथॉरिटी. आतां पर्यंत आमच्या कडेन डिजास्टर मॅनेजमेंट फक्त कमिटी आशिल्ली जी हेडेड बाय द आवर कलेक्टर, आनी हांव चेअरमॅन आनी आमचो मनसराज बाब तेजो वायस चेअरमॅन आशिल्लो. बट आमी स्पेशल ऑथॉरिटी फॉर्म करता. वी वील ऑथरायज आवर फ्यू ऑफिसर्स ओनली फॉर दॅट वर्क. ताका 2022 बीजेपी सरकारान सुरवात केल्ली हर घर तिरंगा मोहीम अनूय जातली. प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता. 9 ते 15 ऑगस्ट मेरेन हे मोहिमेत गोंयभर वेगवेगळ्या जागांचेर बीजेपी युवा मोर्चाच्यो बायक रॅली, मशाल रॅली आनी तिरंगे वाडटले. 13 ऑगस्टा सावन लोकांनी आपापल्या घराचेर तिरंगो हुबोवपाचो म्हणून बीजेपीचो उलो. हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमी वर्षा भशेन ज्या वर्सा आहे 10, 11, 12, 13 अशे 3 दीस तो बायक रॅली वेगवेगळ्या हाच्या भितर मशाल मिरवणूक आसा तशे कार्यक्रमात एक अवेरनेस अशें ताचें जातलें. आनी ते कार्यक्रम हे करता आसतना केवळ आमचो इंडियन फ्लॅग पार्टीचो झेंडो न्ही, आमचो भारत देशाचो तिरंगा घेवनूच सगळे कार्यक्रम जातले. आनी तातूंत आमी आमचे युवा मोर्चा वेगवेगळ्या भागा भितर रॅली वगैरे प्रत्येक मतदारसंघात करतले मिरवणूक. आनी लोकांक तेचे आपापल्या भागा भितर तांकां जे फ्लॅग डिस्ट्रिब्युशन ते करपाक जाय, आनी ते करता आसतना 13, 14 आनी 15 ह्या 3 दिसां भितर प्रत्येकाच्या घराचेर तो फ्लॅग लावंक जाय, आमचो तिरंगा लावपाक जाय. हर घर तिरंगा मोहिमेखाला आयोजित कार्यावळीविषयी कला संस्कृती मंत्र्यान माहिती दिली. 13 ऑगस्टाक खंय सायकल रॅली. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्साच्या माध्यमांतल्यान हर घर तिरंगा सायकल रॅली हेचे आयोजन केल्लें आसात. हे जे सायकल रॅलीचे आयोजन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान ते दोनापावल मिरामार सलकर हे आसतलें ते DSY ऑफिस. हो जो कार्यक्रम जो आसा तो 13 ऑगस्ट 2024 बरोबर 7:30 वरांचेर तो किक ऑफ जातलो. ह्या रॅलीन भितर जवळ जवळ 300 पार्टिसिपंट आमी अपेक्षा करतात. ताजें रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमी स्कॅन कोड जो आसा QR कोड जो आसा तो लॉन्च केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीच्या लिकर स्कॅमात दिल्लीचो आदलो उपमुख्यमंत्री सिसोदियाक सुप्रीम कोर्टान जामीन. चौकशेक चडूच कळाव जाता म्हणून रजाव. सिसोदियाक पुलीस स्टेशनात हजेरी लावची पडली. ताका 10 लाखांचे बॉन्ड भरपाच्या अटीचेर जामीन दिला. सिसोदियान 17 म्हयने जेलीत काडले. आपवाले उमेदीर बीजेपी म्हणटा बेल जाला, निर्दोष सुटका न्ही. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. धर्मीक थळां आनी तातले तातूंत देवळां फोडपाचे प्रकार चडार पडल्यात. पुलीस धर्मीक थळांचेर नजर दवरतले. रातची गस्त वाडयतले. SP अक्षत कौशल सांगता. देवळांच्या समिती बरोबर उलोवन दरेक देवळांत CCTV घालूंक समितीक सांगला म्हणून SP सांगता. रात्यां देवळाच्या वाठारांत कोण दुबावीत दिसल्यार ताची चौकशी जातली. कि जो हमारे मंदिर हैं या बाकी हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पे जो सुरक्षा है उस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि करने वाला जो
लोग हैं उन पे हम सख्त निगरानी रख सकें। इसके अंदर अभी हमने एक तरीके से सब पुलिस स्टेशंस को ये डायरेक्शंस भी दी हैं कि वो पुलिस स्टेशंस में जाके प्रॉपर रोज़ रात में एक स्पेशल चेकिंग किया करेंगे सब मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस का, और जो भी वहाँ पे सस्पेक्ट लगता है उसको हम क्वेश्चनिंग करेंगे और लीगल एक्शन जहाँ लेने की ज़रूरत है वहाँ लीगल एक्शन भी लेंगे। इसके अलावा पीसीआर की पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग, बीट स्टाफ की पेट्रोलिंग, ये भी सब हम इसमें बढ़ा रहे हैं और इन सब का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। मजगती मांद्रे वाठारांतली देवळां फोडपी दुबावित्याक खंय धरलो। जो इसने मांद्रे पुलिस स्टेशन के एरिया में कुछ वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके अंदर की ऐसी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि मंदिर के अंदर जाके वो दान पेटी को तोड़ के चोरी करना और कई बार भगवान के जो जेवर होते हैं उसको भी निकाल के जाना। तो इस सब के अंदर एक हमें मेजर सफलता मिली, जिसमें हमने एक अरेस्ट किया है एक एक्यूज्ड को, जिसका नाम है विनोद रामा पाटेकर। ये रहने वाला है मदला मज मांद्रे का। इसको हमने ओरोस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है और इसके पास से हमें चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। प्रुडंट खातीर स्वप्नील तारी। पाटावेलो रस्तो फोंडकुलांनी पुरवला, अख्ख्या रस्त्याची चाळण, फोंडकुलांनी रस्तो सोदून मेळपाचो ना अशी परिस्थिती। नित्याक ते वाटेन यो वच करपी बिटल्यात फोंडकुलांनी उदक भरिल्ल्यान खोलायेचो अदमास कळना। अपकिर्ताचो भंय। ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। उटंगराचो पावस तातूंत भर म्हण राज्यांतले पुराय रस्ते फोंडकुलांनी भरिल्ले। पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आदींच शारांतल्या रस्त्यांची वायट अवस्था। पावसान ह्या रस्त्यांचे सामकेच 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात। असोच एक रस्तो म्हळ्यार पाट्या वयलो, थंय रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड। ह्या फोंडकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान खोलाय कळना, थंयच्यान दिसपट्टे यो वच करपी लोक सामके पिकार। आमी सध्या आसा पाट्यार, तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की रस्त्याची परिस्थिती कितें जाल्या। ओदोळच्यान आमी पळयता की हांगासर 3 जण जे बायक रायडर्स आसा ते पडले हांगासर। हो जो हांगासर फोंड पळयत जाल्यार ह्या फोंडाक लोकांक अंदाज येना आनी हांगासर आतां आमी मुद्दम देंवोन दाखयता की हो आतां मदीं रस्त्या मदीं असल्या तरेचो फोंड जाला, पळोवंक शकता तुमी। आनी कोणें हांगासर पडूंक जायना म्हणून भितर फातरी घातल्या, सो जे 2 व्हिलर रायडर्स आसा तेंचे खातीर व्हडलो त्रास जाता। जशें म्हणटा आमी की देशाचे बरे नागरीक म्हणून कितें तरी काम करूंक जाय, फक्त उलोवप न्ही तर कितें तरी अशा तरेन काम करूंक जाय जाणे करून लोकांक जे त्रास जाता ते जावचे न्ही। सगळ्या बाबतीक सरकाराक रावचें न्ही, सरकार करतलें काम। आमी हो लाय पळोवन म्हाका दिसता हांगासर एक्शन जातली। हो जो येदो व्हडलो फोंड पडला तो सरकार भरतले, पूण सरकाराक रावसर जर आमी राविल्ले जाल्यार हांगासर आनी अपघात जावंक शकतले। म्हाका दिसता ते अपघात खंय तरी जावचे न्ही म्हणून आमचो जो प्रयत्न आसलो तो म्हाका दिसता हांगासर त्या प्रयत्नाक यश आयलां। आमी फाटल्यानूय ते पळोवंक शकताले की कितलेच जण थंय लोक येवन पडटाले। तर पाट्या वयल्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी। फाटल्या 2 म्हयन्याच्या उटंगरान शेतकारांचे मोठे लुकसाण। सरकारान शेतकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर दिलां। म्हापशा झोनल शेतकी ऑफिसान 950 शेतकारांचे लुकसाण भरपाईक अर्ज। 250 हेक्टर जमिनीचेर भात पीक इबाडला म्हणून शेतकी अधिकाऱ्यांचो मुळावो सर्वे सांगता। देमायज पावसात राज्यातल्या चडशा शेतकारांचे मोठे लुकसाण। सरकारान शेतकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाई दिता म्हटला खरें, मात घामाकश्टान रोयिल्ले पीक कुसता ते पळोवन शेतकार सामको दुखावला। आणि हे आमी शेतां करता हांगासर, पण येयल्ले दिसा बुट्टी येता आनी पिड्ड्यार जावपाक लागली शेतां। अंदू सारकीच वाट लागली, अंदू म्हणजे अशी इतली वाट लागली की कंटिन्यू चालू पावस उरलो। उती आहा ती आतां तुमी पळोवंक गेल्यार ताची ऑपोजीट सायडीन आतां ही म्हणटा हांवें 2 धाकटी कोणाचो हाडून लायिल्ली ते पासून केलें।
पुढे किती जाता ते जाता. सगळे बी पुसून गेले. 22-30 मुठी शेतान भरून उरले. कांयच उरलं नाही. एक गोठ्यापासून उरलो ना. गव्हर्मेंट आता येतला केला कितें दिता तें पळयात. तर डॉक्युमेंट कितें आमकां 114 घेवन यो, दुसरो 114 लेटर्स घेवन यो, दुसरो 114 व्हरून दिल्या मागीर तेजी गेल्यार सगळ्या लोकांची जवळ जवळ 90% लोकांची शेतां पिड्ड्यार गेली. 2 फावटी लायले. आता 3री फावट हेचे कडले पाया पडून लोक काडून त्याचे लोक घेतले. 3रे फावट कितें करूं. म्हापशेच्या विभागीय कृषी कार्यालयात सुमार 950 शेतकऱ्यांचे अर्ज आयिल्ल्याचे विभागीय कृषी अधिकारी संपत्ती धारगाळकर सांगता. अतिवृष्टी जाल्यार ते खातीर जी टोटल एप्लिकेशन आतां फाटल्या 15-20 दिसां भितर जे आमी पळयता ती आमकां 950 सुमार एप्लिकेशन रिसीव जाल्यात. आमी 650 सुमार एप्लिकेशन करून प्रोसेस केल्या आनी उरलेल्यांची इन्स्पेक्शन चालू आसा. आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 250 हेक्टरा वयर जमीन पॅडी क्रॉप अफेक्टेड जाल्लेले आसा आनी टोटल जो लॉस आसा तो सादारण 69 लाख पर्यंत हो कॉम्पेन्सेशन वचूं शकता. एरिया चडशी आसा ती अल्दोना, पोंबुर्फा, गिरी, सांगोळडा, अशेल, आसगांव, मागीर नेरूर, पिलेन, सुकूर, पेनादी, फ्रेंका, साल्वादोर दमून आनी बाकीचे सगळे एरियाज आसा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्या उतराप्रमाण चवथी आदी लुकसाण भरपाय मेळटली अशी शेतकार आस लावन बसला. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. श्रावणात व्रता उत्सवांचो सीझन सुरू. चवथी मेरेन व्रता उत्सवांच्यो परबो. सुरवात नागपंचमीन. गोंयभर नागपंचम. कांय घरांनी 9 नागांची रांगोळी वा मुर्ती पुजपाची परंपरा. नागदेवतेक दूद लायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो गोडशी. आयच्या दिसा भुंयेक कोयती कुदळ लावप ना, कातप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान. पारंपारीकनुसार जे आमी नागपंचमीचो सण साजरो करता आनी हे कित्येक वर्सां आमी जो सण साजरो करता तेजे मागचो उद्देश जो आसा श्रावणांतलो पयलो जो सण आनी त्या निमतान सगळ्यान पयलीं सर्प जे आसा सर्प म्हटल्यार काय तेजो सगळे सर्प येयले फक्त नागच न्हू पण नाग ही तेची प्रतिकृती अशें म्हटलें जाता. कारण नागदेवता जे आसा जे आमचे आमी म्हणटा की आमचे शेत भात जे आसा जे आमचे शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्यांचे जे शेता भातांचे संरक्षण जे आहा ते कोण करता म्हटल्यार जाल्यार आमचे नागदेवता आसा. कारण सर्प जे आहा नागदेवता म्हणजे सगळे सर्प जे हुंदरांचेर एक नियंत्रण ठेवपाचें काम करता आनी हे हुंदरां ठेवप म्हणजे कितले तरी तांकां मदतूच जावप. कारण आमचे जवळ जवळ 30% वयर धान्य जे आहा ते जर कंट्रोल जर ना जाल्यार हे जे कुट्टटणारे जे आमचे हुंदीर सारके जे प्राणी आसा कुळिंदर आसा हे सगळे ते फस्त करतले आनी शेतकऱ्यांक भरपूर तेजो नुकसाण जातलें आनी आमकांय जातलें. सो तेका लागून एक ऋण म्हणून ते आमी ह्या निसर्ग देवता जी आसा किंवा आमी नाग देवता जी आसा तेचे आमी नागपंचमीच्या निमतान तेचें आमी पुजन करता. हांव अनुसूचित जमातीत जल्माक आयलो हें मोठें भाग्य. ताका लागूनच ह्या बथार पावंक शकलो. सभापती तवडकार उलयलो. पणजे मिनीज ब्रागांज हॉलांत जाल्ले ट्रायबल दिसाच्या कार्यावळीत तो उलयतालो. सुवाळ्यात भुरग्यां खातीर क्विज सर्त जाली. आदिवासी खातीर वेगवेगळ्या मुळांनी वावुरतल्यांचो भोवमान. ट्रायबल डे सेलिब्रेट करता आसतनाच आमी सबंद गोवा भरचे जे एज्युकेशन सिस्टमी भितर जे आसा न्ही ट्रायबल दिसाचें म्हत्व
आणि जो इंडिजिनियस जो मनीस आसा म्हणजे जो मूळ आमी म्हणटा पळय मूळ निवासी म्हणजे ताचेर अभ्यास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक प्रकारचो क्ल्यू आमकां सगळ्यांक मेळ्ळा अशें धरून वता. खरें म्हळ्यार अत्यंत अभ्यासाचो विशय आसा. आमी केवळ देशभरच न्ही गोंयभरच न्ही देशभर न्ही जागतीक लेवलाचेर ह्या विशयाचें म्हणजे गांभीर्य आमी समजून घेवपाच्या दिवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न आमी सगळे जाण करता. आनी हे सगळेच विशय समजून घेता आसतना की म्हजे सारक्या खूब आनंद जाता की त्या कम्युनिटी भितर जल्माक येवपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. सांगपाक म्हाका ह्या दिसना कारण अत्यंत म्हत्वाचो विशय. आज जर हांव गर्वान सांगत आसत जायत न्ही ह्या स्टेटाचेर हांव पावला आसत जर जायत न्ही जर घडयेक जर हांव ट्रायबल कम्युनिटी जल्माक आयलो नाशिल्लो किंवा ताचो अभ्यास करपाची संदी मेळनाशिल्लीच किंवा ताका तातूंत मदें म्हणजे एक संघर्श करपाची संदी मेळनाशिल्लीच किंवा त्या न्याय हक्काच्या हातूंत फुडें घेवन वचपाची संदी मेळनाशिल्लीच जाल्यार म्हाका दिसता हांव आज ह्या सगळ्या म्हणजे जगाच्या ह्या सगळ्या हातूंत मदें आसतना हांव हांगा पावनाशिल्लो म्हणून हांव भाग्यवान समजता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.